सर्वांकाई नमस्कार. कोंकणी काणीक स्वागत. हांव वंदना राव. आज आम्ही खंयचे एक विशयाचे अति जावन पिशी धरला कसं जाता म्हूण सांगचे बगे काणी आयकुया. मस्त काला फुडें एकलो गुरू बृहस्पती म्हूण सांगून आशिल्ली ती. तांकां व्हड शिश्य समुदाय आशिल्ले. जाल्यार तांणी रानांतू तांगेले गुरुकुल पुळी काला कशी आशिल्ली की तशी आशिल्ले. ह्या समुदायांत आशिल्ले एकलो अभिजीत म्हूण सांगून एक शिश्याक तो मस्त व्हड मनीस जावका म्हणजे आशिसूर जाता. ताका पूर दुखून व्हडो घरा राबूका, चांग चांग जेवण खाण खावका, लायक अंगल घालून घेवका, लायक व्हड नमुने वज्र वैडूर्य आशिल्ले तसले घर जावका, मस्त बगेचे. आतां एक सादारण मनशाक कशी मस्त दुड्डू जावका म्हणजे आश आसता की तशी ताका एक दीस आशिसूर जाता. शिश्य जावन आशिल्ले निमित्तीनी तागेले गुरू सांगिल्ले तसले काम मन दिवन करता आसना. ताका कसं जाय तें करूं सुरू करता. सुमार काल तुकून गुरूय पळयता हागेलांत कसं की बदलावन जाल्ला, कसं की चडून जाल्ला, कसं जावन असो पुरो म्हणून गुरू आलोचन करता. ಸ್ವಲ್ಪ काळ वता तागेल मना रितीर ताका करूं सोडता गुरू. एक दीस सीदा येवन गुरूला म्हणटा. अभिजीत येता आनी गुरूला सांगता, गुरू बृहस्पती म्हाका तुमगेला उलोवचें आसा म्हूण सांगून. तेदान बृहस्पती म्हणटा, हां जायत जाल्यार आतां हांव ಸ್ವಲ್ಪ कामार आसा, तूं ಸ್ವಲ್ಪ नंतर यो म्हूण सांगून पेटयता. तो वता. ಸ್ವಲ್ಪ काळ वेळ सोडून वापस येता. तेदाणा तशी सांगून पेटयता. वापस येतानाय गुरू म्हणटा, पळय म्हाका आजी मस्त काम आसा, तुगेलो आतां उलोवच्याक म्हाका पुरसत ना, वेळूय ना, तशी जावन तूं एक 2 दीस सोडून यो म्हूण सांगून म्हणटा. हाका ಸ್ವಲ್ಪ कोप येता. जाल्यार कसनय करूं जायना निमित्ती तो वापस वता. तशें 2 दीस तागेलें नित्या काम करून घेवन ताजितलो तो आसता 2 दीस सोडून वापस येता. वापस येताना गुरू तितले भितरी ताका कसं जाल्ला म्हणजे पळोवका म्हूण सांगून घेवन ताका पळयता आसता. तागेले वयर एक दोळ दवरनासता. तेदान गुरूक कळटा. होय 2 दीस नंतर वापस येवन निमगिता. गुरू म्हाका तुगेला उलोवचें आसा म्हणटाना, जायत सांग कसने म्हणटा. म्हाका व्हडो मनीस जावका म्हूण आशी. म्हाका ह्या गुरुकुलार राबूं नाका. म्हाका 1 कोटी दुड्डू जाय म्हूण सांगून म्हणटा. गुरूक एक पंत आश्चर्य जाता, आतंकय जाता. कसं चुकी जाल्ला म्हगेले शिकवणेंतू. हांव दिवची शिक्षणांत कसनय चडून जाल्ला हांवें. हो चल्ली ती आशी करतास म्हूण सांगून घेवन म्हण. हाका आतां हांवें ते चुकी तशी पुराय आलोचन करूनच म्हणल्यार हागेल मना वचना म्हूण सांगून आलोचन करून जायत जाल्यार तुका कसला 1 कोटी जावका म्हूण म्हाका सांगतवे म्हूण निमगिता. तेदाणा अभिजीत म्हणटा, पळय म्हाका ह्या गुरुकुलांत राबून पूर जाल्लें. म्हाका अशी सादारण जीवन काडूंक म्हाका इश्ट ना. म्हाका व्हडो मनीस जावका, ताजे खातीर म्हाका दुड्डू जावका म्हणटा. हां जायता, हांव वेवस्था करता. जाल्यार म्हाका आत्तां दिवका म्हणल्यार जायना. म्हाका तूं वेळ दिवका. वेळ म्हणल्यार कितले वेळ जावका. म्हाका एक 3 वार पुणी जावका म्हणटा. हां जायत म्हणटा. एक कडेन खुशी जाता, एक कडेन ಸ್ವಲ್ಪ बेजारय जाता अभिजिताक. जाल्यार व्हडने म्हूण सांगून वता. 3 वार म्हणटाना गुरू 1 वार भितरी कसनय पुणी कोरकाना हाका म्हूण सांगून 3 वारां वेळ घेतील आसता. हाका कशी ते चुकी म्हूण शिकोवचें म्हूण आलोचन करता. 4 दिसां नंतर सक्कड जेवणा बैसून आसतना अभिजिता मात आपयता. आपोवन विंगड बैस करून ताका जाय आशिल्ले तसले जिलोबी, चिरोटी, उंडो, नमुने खाण जेवण पुरा बगेचे करून मृष्टान्न भोजनचे करून वाडयता. ते जेवण करता. सुरवे खाताना ताका खुशी जाता. दोनी पंत घालयता. दोनी पंताकय खाता. 3 पंताय वाडटा. 3 पंत वाडटाना ताका पोट बोर नासता. जाल्यार गुरू लेद्रा वापस उलोवचें नज म्हणून कश्ट पावन खावन आनी पूर म्हाका म्हूण सांगून उठयता. त्या दीस राती सगळो ताका न्हीद येना. पोट उब्बून येवन जिवा एक नमून संकट जाता. जाल्यार कोणा लागीं सांगू उपाय ना. तो अनभयसिता. हेर दीस सकाळीं गुरू आपयता. आपोवन ताका रेशमे अंगल जावन आशिल्ले तसले धोती कुर्ता आनी घालून घेवचें दिता.
ते जाणा हो म्हणटा यो ह्या शाखेक म्हाका नाका बा, म्हाका घालू जायना हें पुरा म्हूण सांगता. ना 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 व्हड मनीस म्हणटाना हें पुरा अवंगल घालून घेवका. आतां आमकां बायल मनशांका गोत्त आसा शाखे वेळारी कांजीवरमां कापड नेसला कशी जायत म्हूण सांगून, तशी ताका शाखे वेळारी बोर आंग बोर नाशिल्लें तसले ते रेशमे अवंगले घालका म्हूण सांगून दिता. जायत म्हूण सांगून घालता जाल्यार ताका शाक तडसूचें जायना, भारी कश्ट जाता. 2 दिसू 3 दिसू 4 दिसू अशी करता तागेल गुरू. नित्य राती पोट बोर्न जेवण, नित्य अवंगले हें घालका म्हूण सांगून ताका 5 दिसा पूर जावन तो वचून गुरूला सांगता, गुरू म्हाका पूर जाल्ले, म्हाका हें नाका, मृष्टान्न भोजन खावचें जायना, तुगेल आज्ञा मीरू नज्ज म्हूण सांगून न्हू पोट बोन खात आशिल्लो जाल्यार म्हाका पोट उबरसून येता तसो म्हाका तडसूं जायना म्हूण सांगून रोडू सूर करता. अवंगले विशयांतूय सांगता म्हाका जायना, म्हाका शाक येता, म्हाका तडसूं जायना, म्हाका आमगेल गुरुकुला अवंगले पुरो म्हूण सांगून सूर करता. हां जायता म्हणटा तितले भितर 1 वार जावन वचून आसता. 2 वरां नंतर वापस गुरू आपयता आनी सांगता तूं म्हगेला 1 कोटी दुड्डू निमगिलल नवें, हांव ताजी वेवस्था केला जाल्यार ते दुड्डू घेवन तूं घरा कशी वता, हाता 2 घेवन वचचें जायना म्हणटाना ते हेरून व्हरच्याक बंडी जावका, तुगेला हाजे गोड्या गाडी कसन एक गाडी आसा की म्हूण निमगिता. हाका आलोचन जाता कांय नातल्यार 4-5 गाडी पुणी जावका, ताजी ओट्टू ते तूं रान्ना वाटेर जावन तुगेल गांवां वचूका म्हणटाना 4 दरोडेखोर पुरो आसता ती, तांगेल तुकून तुगेल दुड्डू वांचोन घेवन तूं वचूका म्हणल्यार सैनिकय जावका, ते रखवाल करूं कोणें जावका नवें तुगेल ओट्टू, कोण आसा तुगेल ओट्टू, एक गाडीक कांय नातल्यार 10 जन पुणी जावका म्हणटाना 5 गाडी म्हणल्यार 50 जन पुणी जावका, इतले जन तुगेले आसात वे आपोवन व्हरूक म्हूण सांगून निमगिता. तेदण हाका कळटा दुड्डू अती जावन आशी काडल्यारू जिवा अपाय येता म्हूण सांगून तो गुरूल पांय दवरून क्षमापण निमगिता. म्हगेल चुकी जाल गुरू आनी चुकूनय हांव दुडवा आशी काणा, म्हाका क्षमापण करी म्हूण सांगून. तेदण गुरू म्हणटा म्हाकाय गोत्तस रे अभिजीत, एक वेळ येता चुकी जाता जाल्यार तुगेल चुकी तुका कळ्ळी नवें तेची खोशी म्हाका, आनी मुखारसून सरळ जावन आशिल्लें जीवन काडूं प्रयत्न करी, तूं कश्ट पावन घडलेल्या दुडवान तूं खुशीर सुख पळय म्हूण सांगून ताका आशिर्वाद करता. हांगाक हे काणी कयत जाता. ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು. ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824244351. ರಜನಿ, ಇವತ್ತು ಬಾಸ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ. FinPower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy-efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation.
And to help us fulfill this, we have the strong backing of a competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. Finpower Aircon Systems Private Limited, plot number 1234A, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777. आमकां कोणें वायट करतलो आसल्यारो आमगेल रक्षणेक देव आसता म्हणजे कितलें एक खंडीत म्हणूक हें काणी आमी सांगता ती ಕೊಲ್ಲುವವನಿಗಿಂತ ಕಾಯುವವನು ಮೇಲು म्हूण सांगून घेवन एक चंद रान ते राना मध्य री कमला फुलांत भरलेलं तसलें एक सरोवर आसता. सरोवर म्हणटना फुलां म्हणटना थंय जळके दुंबी येवचे पुरा आसता. तशी एक पण कसं जाता एक झळके पोट्टा खावच्या कसा मेळटा म्हूण आलोचन कोण पळयता आसतना एक चंद आशिल्लें एक दुंबी ते कमला फुलाला येता. ते पळोवन झळकेक बारीक कशी जाता. ते येवो आनी कसं फुल्लार बयसता म्हणटना हांव उड्डून ते खाता. थंय कांयची दिसा मेगेल जेवण जाल्लें म्हूण आलोचन करता आसता. ಸ್ವಲ್ಪ दुरांतू एक रान्ना दुकर ते पळयता आसता. हां आतां हें जळकेत्ता हें दुंबीक पळयता आसत ते वयर उड्डून धरूं येतना हांव ताका धरून व्हरता. थंयक म्हाका एक वेळा जेवणाक जाल्लें म्हूण ते आलोचन करता आसता. तशी ಸ್ವಲ್ಪ दुरांतू हें रान्ना दुकरा पळोवन एक बेडा राबून आसता. तो कसं करता आसता म्हळ्यार हाता रोटी दोन घेवन खत्ताची अन्य खत्तांतू बिल्लू बांड रेडी करता आसता. ಸ್ವಲ್ಪ वेळ गेल्लारी हें आतां रान्ना दुकर जळके धरूं वता. हांव मारलें म्हळ्यार कांय नातल्यारू मेगेल म्हाका मेगेल घरच्यांक एक वारा जेवचें तितलें जेवणाक जाता हें म्हूण सांगून आलोचन करता आसता. तशीची ते बेडान राबिल्ल सकलाची एक बिलांत एक विंदूर आसता. ते विंदूरू हागेल हाता आशिल्ली रोटी पळोवन आशी काणू हां हें वो ते रान्ना दुकरा मारूक तयार करता आसा. तेदाण हांव रोटी हाता तुकून सकल घालता. तांकां म्हाका एक वेळा जेवण मेळ्ळें म्हूण सांगून ते आलोचन करता आसता. थंय तुकून आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ दुरांतू एक माज्जर आसता. ते माज्जर आत्तां हें विंदूर तागेल हाता आशिल्ली रोटी खावचा येता म्हणटना हांव ते विंदरा दोन खावयेत म्हूण सांगून आलोचन करून राखून आसता. आनी पुरा जनान लेकील वरी जाता म्हूण लेखली वे ना तशी जायना. हे काणींत एक थंयची एक ट्विस्ट येता. कसं न्ही हे माजराक ताका नेकलो पळोवन राबला म्हूण गोतना एक कोल्लो माजरा पळोवन राबून आसता. आनी वेळ केल्लारी हे माजराय हाता तुकून चुकता म्हूण सांगून माजरा धरूक उडता. उड्डील कुडले माजर बो मारता. माजर बो मारली कुडले हो बेडा हाता आशिल्ले रोटी सकल घालतनी दुकराक मारता. बाण मारता जाल्यारी दुकर तितले भितरी चुकोन घेता. चुकोन घेवन ताजे पांया लागता. हांगा हें जळके वयर उड्डयना. इतलें पुरा जाता. तितलें जातना हें बेडा हें कोण करकर हांगा येयलें म्हूण सांगून घेवन ते पळोवच्या थंय वता. थंय वतना कोल्लो माजरा सोण बेडा दावंडोन घेवन धांवता. बेडाय धांवता. ह्यादी कडेन दुंबी वंतले जळकेय वंतले. रान्ना दुकराक बाण लागिल पेट्टाक दुखी जावन वांतले की मेल्ल की म्हणून
ग्राना भितर धांवन वता. हांगा विंदराक ताका जाय आशिल्ली रोट्टी मेळटा. दुंबिवू त्या फुल्ला आशिल्ले मकरंद पिवन उबून वता. हक्का म्हणचे आमी कितली की पंत लेखताची, हांव लेखील वरी जाता आत्त जाता म्हणून. जाल्यार देव आमी लेखिलाकय विंगड लेखून आसता. आमी लेखिलाकय चांग रितीरी चांग करूंक पळयता म्हणजे हे काणीर आमकां कळटा. ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟ, ಮಂಗಳೂರು. ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824 244 3501. ರಜನಿ, ಇವತ್ತು ಬಾಸ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. FinPower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. FinPower Aircon Systems Private Limited, plot number 12348, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777. एक गांवांतू जळकी धरताले एकलो आसता. जळकी धरतालाक नित्य तागेल बायलेल करकर आसता म्हूण लेखल्यार न्ही, ती बारी चांगी जावन आसता. बंब म्हणून नित्य जळकी दवरून व्हरून ते विकून आईल दुडवांत कसा घेवन येते की तांतू तांगेल संसार तांणी चलायसित आसताची, खुशीर आसताची. अशी एक सुमार काल जाता. एक पंताक जळकी दवरूक हो वता. जळकी दवरूक म्हूण तागेल बली घालून राखून बैसून आसता. ते वेळाचेर कितलो राखून राखून जाल्यार एकय जळकी मेळना. आयचे दिसा जळकी ना म्हूण लेखून घेवन तागेले ते बली तो वापस तांडीत आसतना ताजे भितर एक चंद एक कामन बिल्ला बण्णाचें एक जळकें आसता. तें पळोवन म्हाका बारी खोशी जाता. हें असल एक जळकें हांव पळयिल्लें ना. हें जळकी विकल्यार म्हाका भरपूर दुड्ड मेळटा. कांय नातल्यारू एक म्हयने जावचे तितले पुणी दुड्ड मेळटले म्हूण सांगून आलोचन करून घेता. आनी कसान तो उदकांत उकून वयर काडका म्हणटना ते जळकी उरलो चासूर करता.
हक्का आश्चर्य जाता. आश्चर्य जावन हो पळयता तेदण ते जळकी म्हणटा दयकोर न्हू म्हाका भायर व्हर नुका, म्हाका वापस उदका भितर सोडी, तुका कसा जाय हांव दिता म्हणटा. हक्का पाप दिसता. जल्लारी म्हाका दुड्डू जेवका नवें, हांव कसो करूं म्हूण सांगूनय आलोचन करता. हो म्हणटा ना तें जायना, म्हाका विंगड कोण आसा ती, हांव कसो करचें. ताका ते जळकी म्हणटा तूं चुकी लेखू नका, तुका केदण कसा जाय तूं म्हाका आपय, हांव दिता. हे तिरा येवन म्हाका आपय तूं. ओ जळके हांग यो, कामन बिल्ला जळके म्हळ्यार पुरो, हांव येता म्हूण म्हणटा. तेदण हक्का हां जायत, आयच्या दिसाक जळकी मेळणी असो पुरो, जाल्यार हांव केदण आपयल्यार तूं येता नवें म्हूण वापस निमगिता. हय हांव खंडीत येता म्हणटा. जायत तशें जाल्यार म्हूण सांगून ते जळकेक वापस उदकान सोडून हो वता. घरा लावतना ही रक्त असता. बायल बमणान येयल कुडले बमनाला निमगिता. इथे कसं जाल्लें, एक नमून आसात नवें म्हूण म्हणटा. ताका बामून म्हणटा आजी सकाळ दुखून राखलो गो, एकय जळकी मेळ्ळी म्हाका. कडेर आनी कसं हें बल तांडून आनी वापस घरा येवका म्हूण सांगून आलोचन करता आसतना एक चंद कामन बिल्लाच बण्णा जळकी मेळ्ळे. खंय आसा दिसतना म्हणटा. वय गो ते पळयले ते आनी काण घेता म्हणटना ते जळके उल्लोच्या सूर केल्ले. म्हाका व्हर नुका, म्हाका मान काणुका, मेगेल वयर दय करी, तूं निमगिलो तुका दिता दय करी म्हूण सांगून मेगेला मागून घेवचें सूर केलें. म्हाका यो पाप म्हूण दिसली गो, ताका सोण येयल ताका म्हूण म्हणटा. हे यो म्हूण हित दिसता. वय वे हां व्हड न्ही, चांग कामां केला सोडा तुमी म्हूण म्हणटा. ते राती तांणी अशी उद्दाप येवन न्हिदता ती. न्हिदलें ते दणा बायलेक दिसता आमगेले कश्ट न्ही सुद्दां जालेक आमकां उपाय मेळ्ळले, जाल्यार मेगेल बामूण ते वापस सोण येयलो, आतां कसं करचें म्हूण सांगून ती आलोचन करतना तिका थट्टने आलोचन येता की त्या जळक्यान सांगिल्लें नवें केदण कसो जाय तूं येवन निमगी हांव दिता म्हूण सांगून. इताक मेगेल बामणा पेटोवचनच निमगी म्हणूनच म्हूण सांगून आलोचन करून ती न्हिदता. हेर दीस सकाळीं उठयतना ती म्हणटा पळय तूं आजी जळकी दवरची बदलाक ते तिरा वचून ते जळक्यान सांगिल्ले वरी ते जळके आपय आप्पोन तागेला निमगी की म्हाका 1 म्हयने जेवण खाणाक कसने बाद जायन नातील वरी पळोवन गे म्हूण. पळोया त्या सांगिल्ले वरी आमी निमगिलेल वरी जाल्ल्यार आमी मुखारसून कसो करचें म्हूण आलोचन करया म्हूण म्हणटा. हां जायत म्हणटा. हो 3 बायल्यान सांगिल्ले वरी थंय वता. वचून ते तिरार रबून ए जळके कामन बिल्ला बण्णा जळके हांग यो गो म्हूण आपयता. तेदण ते चंगने उड्डून येता. ताजी बण्ण पळयतना म्हाका बारी खोशी जाता. हे म्हणटा तूं म्हाका काल सांगिल्लें नवें तुका निमगिलेल दिता म्हूण सांगून, तुका हांव सोण चमकला नवें म्हूण. वय कसो जाल्लात म्हणटना तो म्हणटा पळय तुका सोण चमकलो, काल आमकां सगळो दीस जेवणाक कसने नाशिल्लें, आजी म्हाका वापस तशी जाल्यार कसने करूं जायना, ताजे खातीर कांय नाका, आमकां 1 म्हयने जावचें तितलें जेवण खाणाची वेवस्था तुगेला करूं जाता वे म्हूण निमगिता. तितले वे हां जायत म्हणटनी वापस वता. अय्यो तूं कसन जमा सांगनी राब राब म्हणचे भितर ते वापस वचून सोडता. हो घरा येता. घरा येवन पळयतना बायल बारी खुशीर आसता. कसं जाल्ली गो म्हूण निमगिता. ते जळकेन सांगिल्ले वरी जाल्ली ते म्हणटा. म्हळ्यार पळय आमकां 1 म्हयने जावची तितलें जेवण खाणाक कसं पुरा जावका पुरा घरा आसा पळत म्हूण दाखयता. हाका बारी खोशी जाता. जायत म्हूण सांगून हें करता आनी खुशीर तांणी 1 म्हयनो जावचा येता. हो कामा वचना आलसो जेवचा सूर जाता. ಸ್ವಲ್ಪ दिसान ही सूर करता वापस इथे म्हूण कसं गो तुगेले न्ही तुमी आतां कशी कामां वतना ती वय आतां 1 म्हयन्या खातीर घेतील आमी 1 म्हयन्या नंतर कसं करचें तुमी अशी करूं नज नवें वापस वचा ती नित्य जळकी दवरूं सूर करात तुमी न्हय जाल्यार मागीर कश्टार येता म्हूण म्हणटा. हां जायत म्हणटनी वापस वतलो. वापस फुडल्या वरी जळकी दवरूं सूर करता तागेलें काम करूं सूर करता.
भाईले का समाधान जाता हां ना मिगेल बामून काय मस्त अळशी जायनी म्हूण सांगून घेवन 1 महिन कळवता 1 महिन म्हणटाना तांगेल त्या हळ्ळल सामग्री पुरा खाली जावन वता तेदान हिक आलोचन येता 1 महिने खातीर आमी निमगीत असला कसले प्रयोजन ना ताजी बदलाक हे गुडसिला बदलाक चांग एक घर कोण दी म्हूण निमगिला री रब्बू एक घर अंतू असता हो कशी कामां वता नित्य जळकी दवरून येता तांतू आमी जीवन चलायसू येता ते हंत दुडवांतू घर अंतू बांदू जायना नवे वचो आमी घर निमगुया म्हूण सांगून आलोचन करून तागला सांगता बामूण संजे येयल कुडले जेवण वाडटा जेवण करता आसतना ती तिगेल आलोचन सांगता भाय तुमी वचून ते जळके लागीं आमकां म्हयने सामग्री नाका ताजे बदलाक एक घर दी म्हूण निमगिया ती ते दाणा आमकां राब्बू एक घर जत्त नवें तुमी घोळ नळ्ळल दुडवांतू आमकां खाणा जेवणा जत्त नवें म्हूण सांगता ते दाण हक्का वय हें चांग आलोचन म्हूण दिसून जायत हांव वचून घेवन तागेला निमगून येता म्हणटा हेर दीस सकाळीं वापास तशी ते तिरा वता जळके आपयता जळके ओ जळके कामन बिल्ला बण्णा जळके म्हणटान ते येवता त्या येयल कुडले हो इत्ते मस्त काळजाल तुक पळयनी म्हणटा वयी तुगेल निमितीनी तुगेल दये निमितीनी 1 महिनो कसने बाद नत्तिला शिलाव आमी आतां कसं जाल्ला म्हणल्यार वापस कसने सामान जायवे म्हूण निमगिता न्हय सामान नाका आमकां सामानाक हांव घोळटा नित्य येवन जळकेनी दवरून वता नवे म्हाका तें पावता जाल्यार आमकां राब्बूक एक चांग घर जावका आशिल्लें हें म्हगेल बायलेन सांगिल्लें म्हाका मना वचून येशिल्लें म्हणटा तितले वे जायत तूं वस म्हणटा म्हूण सांगून हो घराला वापस येतना थंय कसो पळोवचें व्हडो एक अरमनेशें आशिल्लें तसलें घर आसता हाका भारी खोशी जाता घरा भितर येयल कुडले बायलय म्हणटा पळय कितलें चंद आमगेल घर असल घर आमगेला बांदू जत्त शिल्वे म्हूण सांगून वय गो तूं सांगिल सम म्हणटा अशी ಸ್ವಲ್ಪ काल वतना हिक आशी चड जेवच्या सूर जाता बामणान येयल कुडले बामणाला म्हणटा पळय इतलो व्हड घर वय जाल्यार म्हगेल एकल्या लागीं पुरो काम करूं जायना म्हाका पुरो जाता कामाच आशिल्लें जाल्यार चांग आशिल्लें तूं वचून ते जळकेला निमगीत वे म्हणटा कसो गो तुगेले प्रतिपंत थंय वचून तूं निमगीत की ना म्हणटा जायत म्हणटा तो वचून तशी वापस निमगिता निमगील कुडले ते जायत म्हणटा हांग घेवन पळयतना मस्त जन कामाचेय आसता ती जाय जाल्यार तशी तांकां दिवच्याक जेवण खाणाक प्रत्येकाकय वेवस्थीत जावन आसता वाक्का फूड एक पंत अळसाय कोण कसं जाल्लें म्हणचे ताका मना येता तो आलोचन करता ना हांव हे अभिलाशेन पडूं नज हांव अळशी जावच्या नज म्हूण सांगून आलोचन करून तो तागेल नित्याच्या वरी कामां वता ಸ್ವಲ್ಪ दीस वता ही संजे घरा दारवंदाला बैसून च्या पित्त आसतना ती ते सूर्या पळोवन भारी खोशी जाता कितले चंद अशें सूर्य इडी जगत्याक हे दिता उजवाड दिता तसलो सूर्य संजे म्हणटान कितलो चंद दिसता हांव त्या ते सुर्यावरी जावच्या नज म्हूण सांगून हिगेल मना येता आईल कुडले बामणाक रक्त आसता बामणान आईल कुडले बामणाला म्हणटा पळय म्हाका हें पूर जावन गेल्लें जीवन म्हाका ते सुर्यावरी जावका तूं वचून ते जळकेला निमगीत वे म्हणटा तेदान हो म्हणटा तुका समनावे कसो तूं गेले म्हूण समज जोर करता तूं निमगीत की ना हांव जीव काण घेवो म्हूण बिश्टायता हाका कसा करची म्हूण कळना नातील वापास ते जळकेला येता आनी निमगिता ते जळकी म्हणटा तुमगेल अति जाल्ली रे घर व्हडणे जेवण खाण व्हडणे घरा कामाचें व्हडणे हें कसं कैती गेलें तूं आनी मुखारसून हांगा बिलकुल येवं नाका म्हगेल तोंड समेत हांव तुका दाखयना म्हूण सांगून वापस वता वापस गेल्ली कुडले हाका कसं करची म्हूण कळना नातील घराला येतना कसं पळोवचें फुडल्या मुणके ते घर आशिल्लें वचून गुडसलो जावन आसता बायल फरकट अवंगल घालून घेवन फुडल्या वरी माथ्यार हात दवरून बैसून आसता ती म्हणटा तूं कसं निमगील वचून म्हूण सांगून तागेल्याक लढाय राबता तो म्हणटा
तुगेल हे अभिलाशे निमितीनी आनी मुखारसून म्हाका तोंड दाखोवनूक म्हूण तोंडा येळवरी सोवन ते झेळके गेल्ले तूं चंद रितीर दिल्लला आनी तूं खुशीर आशिल जाल्यार आमकां हें परिस्थिती वापस याना आसतशिल्लें म्हूण सांगता. हांगाक हें काणी कैत जाता. धन्यवाद.